पास्कांचे तिसरे सतळे सोमार. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 6 ओळी 22 ते 29. दुसऱ्या दिसा थंय एकूच वडे असले आनी जेजू आपल्या शिश्या संगाती त्या वड्यार चडूंक नासलो, पूण फकत ताचे शीस गेल्ले म्हूण भोवतणी रावतल्या लोकांक पळयले. तिबेरियासांत आनीक ओडी आनी उंडे केले त्या जाग्या लागीं पावलोली. जेजू थंय नासलो आनी ताचे शिसूय थंय नासले म्हूण तांणी देखले तेन्ना तो लोक वड्यांनी चडून जेजूचे सोदीक काफारनाव आयलो. तो तांकां तोडीर मेळ्ळो तेन्ना तांणी ताका म्हटलें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हटलें, हांव तुमकां सत सांगता, तुमी खुणा देखल्यो म्हणूनय बगर उंडे खावन दादोशी जाल्यात देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात. खावन सरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असले खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण देवा बापान ताचेर आपलो चिक्को मारला. तेन्ना तांणी ताका म्हटलें, देवान जाय तसली कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हटलें, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.